Jeremias. Ammona ad bakit. Chapter 49. आम्मोनकारां सर्वेस्पोर अशें सांगता. इस्रायलाक पूत ना कितें? ताका दायजी ना काय? कित्याक म्हूण मिल्कोम देवाक बोजप्यांक गाद प्रांत तांचें दायज कशें मेळ्ळें आनी हो लोक गादाच्या नोंगरांनी रावूंक आयला? झूज पेटलें रे? अशी बोब आमी आम्मोनकारांच्या राब्बा राजधानी शारांत हांव आयकोशी कोत्तलों. असले दीस येतात, उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या देशाचें घोट्टान जातोलें आनी ताची नोंगरां उज्यान लासोन वेतोलीं. तेन्ना आपल्या हातांतलो लुटून व्हेल्लो आपल्या दायजाचो देश इस्रायल पोत्तून आपल्या ताब्यांत घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. हेशबोना रुडोन कोर, कित्याक आर ओर्साट पडलां राब्बाच्या धुवांनू. किळूच मारात, तुमचें आंग साकाफोट्यान पांगरात. विलाप करात, मेंढऱ्यांच्या ओडपां मदल्यान हेवटेन तेवटेन धांवात. कित्याक आपल्या सगळ्या पुजाऱ्यांक आनी कुंवरांक घेवन मिल्कोम देव परदेसांत वेता. म्हजेर कळपल्ले पोरजे तुज्या बोळाची कसली म्हूण व्हडवीक सांगताली तूं. तुजे गिरेस्तकायेचेर पातयेवन तूं म्हणटाली, म्हाका विरोध करूंक कोण फुडें सरत? पूण सगळ्या वाटांनी हांव तुजेर कांपेरो हाडटलों. उलयता तो धोनी सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. तुम्हा सोमेस्तांची दुस्पट जातली. एकलो आपआपले वाटेन धांवून वेतलो. पळून वेतोल्यांक नव्यान एकठांय करूंक कोण आसचोना. पूण उपरांत कैदी केल्ल्या आमोणकारांक हांव पोत्तून हाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. एडोमाचेर आड बाकीत. एडोमा विशीं सोरसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर अशें सांगता. तेमानांत इल्ली तरी जाणवाय उरूंक ना काय? बुदवंतांक आमी आनीक इल्ली तरी अक्कल ना कितें? तांची जाणवाय आतां उबोन गेली. देडानांत रावतोल्यांनो पळून वचात. धांव मारात, खंयसर तरी वचून लिपून रावात. कित्याक एसावक खास्त लावूंक येता तेन्ना हांव ताचेर नश्ट धाडटलों. दाखो काडपी तुमचेशीं आयले तर ते आपणा फाटल्यान थोड्यो तरी दाखो सोडचे नासले काय? रातच्या वेळार चोर आयिल्ले जाल्यार ते आपणाक जाय तितलेंच चोरून वचचे नासले? पूण हांवें येजावचीं भांडारां लुटून व्हेलीं. आपली गिरेस्तकाय लिपोवन दवरचे जागे उगडून उडयले आनी आतां ताच्यान कशेच भाशेन लिपूंक जायना. ताचे कुळयेचो नाश जालो आनी तशेंच ताच्या सोयऱ्यांचो आनी शेजाऱ्यांचो तो आनीक नाच. तुमच्या अनाथ भुरग्यांक सोडात, तांच्या उदर पोसणाचें हांव पळयतलों आनी तुमच्या विधवांक म्हजेर विस्वास दवरून दी. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. पळयात, जांकां खास्तीच्या प्रांतांतलें पिवंक गरज आसची नासली तांकां पर्यंत तांतलें पिवंक पडटलें. म्हणटच तुकाच कित्याक खास पडची ना? ताका खास पडनासतना उठचो न्हय. तुका पिवचें पडटलेंच. कित्याक म्हज्याच नांवान असो हांवें सोपूत घेतला. उलयता तो सर्वेस्पोर. बोजरास जावंक पावतलो लोकांक शिरशिरो हाडटा तसलो जागो. लोक ताच्यो केण्ण्यो कोत्तलो आनी ताचें नांव घेवन शिराप घालतलो आनी ताचीं सगळीं नोगरां सर्फ काळाक तोखपाचें घोट्टन जातलीं. सर्वेस्परा कडसून हांवें एक संदेश घेतला आनी सगळ्या राष्ट्रांक एका निरोप्याक पाठयला. जमा जायात, ह्या लोकांचेर झूज मांडूंक वचात. लढाय करूंक तयार जायात. पळय, हांव तुका राष्ट्रां मदें सगळ्यांहून ल्हान कोत्तलों.
लोकां मदें कोणूच तुका लेखचो ना. तुजी निश्ठुराय आनी तुज्या काळजाची उर्मटाय सगळीं वळखतात. हाकाच लागून तूं फसवलाय. खोडपाच्या कांचींनी बिराड कोत्ताय तूं आनी तुज्या उंच दोंगराचे तोंगशेर विस्वास दवरून आसाय. जरी तूं घोणे भाशेन वयर वयर तुजो घोंटेर कोशी, तरी थंय थावन हांव तुका सोकला ओडून हाडटलों. उलोयता तो सर्वेस्पोर. एडोम सगळ्यांक शिरशिरो हाडटा तसलो जागो जातलो. थंयच्यान येता वेत्यांक ताचेर नदर घालिना फुडें धक्को बसतलो आनी ताका पडल्यात ते सगळे घावे पळोवन ती फिवणी घालतली. उलोयता तो सर्वेस्पोर. जशें सोडोमाचो आनी गोमोराचो आनी तांच्या भोंवतणच्या नोंगरांचो भस्म जालो तेन्ना घडलें, तशेंच ह्या फुडें आनी कोण थंय रावचो ना. कोणूच मनीस थंय नव्यान ठिकाण कोरचो ना, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. पळयात, जॉर्डानाच्या दाट जंगलांतलो भायर सरून सदां पावच्या चोरवा मैदानार वेतोल्या एका शिवा भाशेन हांव येतलों आनी एका खिणा भितर एडोमितकारांक धांवडायतलों. आनी हांव वेचून काडीन त्या फुडाऱ्याक थंय दवरतलों. कित्याक म्हजे सारको कोण? म्हाका न्याय सभेंत कोण उबो करीत? आनी कोण राजा म्हाका विरोध करूंक शकत? तर आतां एडोमा आड सर्वेस्परान केल्ली येवजण कोण ती आयकात. तेमानांत रावतल्या आड ताणें कितें करूंक चिंतलां तें जाणो जायात. तांच्या भुरग्यांक पर्यान उबारून वतले. तांच्याच दोळ्यां मुखार तांच्या चोरवा मैदानाचेर येतलो कांपेरो आनी शिरशिरो. तांच्या निसणटणाच्या घोणघोणान आख्खी पृथ्वी कामता. तांबड्या दर्या पर्यान तो बोबाळ ठणठणटा. पळयात, घोणी भाशेन कोण एकलो वयर चडून झोंपयो मारता आनी बज्रासा वयर आपले पाखटे विसारता. त्या दिसा एडोमाच्या झुजाऱ्याचें काळीज परूस वेण्णीक पावलोले अस्तरेच्या काळजा सारकें जातलें. सिरियेच्या नोंगरा आड बाकीत. दमास्का विशीं हामात आनी आरपाड हीं नोगरां लोजेक सांपडल्यांत. कित्याक तांणी वायट खबर आयकल्या. शांत करूंक जायना तसल्या दर्या भाशेन तांचीं काळजां दुबदुबतात, फडफडटात. दमासाक आकांताक सांपडोन पळूंक लागलो. ह्या शाराचेर आयला कांपेरो. परसूत वेण्णीक पावलोले एके अस्तरे भाशेन तळमळ्यांनी आमी आनी खोंतीत तो बुडलो. कोटा नांववस्तें शार मौजेचें शार सारकेंच आसता ओसाड पडलें. त्या दिसा ताच्या चौकांनी ताचे तरणाटे खाला शेवटोन पडटले आनी ताच्या सगळ्या सैनिकांचो नाश जातलो. उलोयता तो सोर्सोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. दमास्काच्या कोटां भितर हांव एक उजो पेटयतलों आनी त्या उज्यान बेन हादादाच्या राजनिवासाचो भस्म जातलो. आरबी कुळां आड बाकीत. नेबुकादनेजारान बाबिलोनियाच्या राजान आपल्या ताब्यांत केल्ल्या केदारा विशीं आनी हाजोराच्या राज्या विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता. उठात, केदाराचेर आक्रमण करात. उदेंतीच्या लोकांचो नाश करात. तांचे तोंबू आनी तांचे हिंड धरून व्हरात. तशेंच तांच्या तोंबूचे पड्डे आनी तांची सगळी मुस्तायकी तांची उंटाय घेवन वचात आनी आड्डून सांगात. चोयकडे थरथरो पळून वचात.
हाजरांत रावतल्यानो जाता तितले बेगीन वचात आनी लिपून रावात. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. कित्याक नेबुकादनेजारान बाबिलोनियाच्या राजान तुमचेर विरुद्ध एक येवजण मांडल्या. तो आपल्या मनांत तुमचेर आड कांय चिंतिना घोळयता. उठात, स्वस्थ आसा आनी सुरक्षीत जियेता त्या राष्ट्राचेर आक्रमण करात. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. त्या राष्ट्राक दारवंटे नांत, आडांबेय नांत. तें पयस पयस एकवडें आसा. तांच्या उंटांची लूट मारूंक तुमकां मेळटलें. तांचे हिस्पा भायले हिंड लुटीचो म्हाल जातलो. तांकां हांव जोळी मोळी शिंपडायतलों. त्या बोडक्यांक आनी सगळ्या वाटांनी हांव तांचें घट्टण कोत्तलों. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. हाजरांत फकत कळे आसतले. सर्व काळाक तो ओसाड पडलोलो गांव जातलो. थंयसर कोण आनीक रावूंक वेचना. खंयचोच मनीस थंय नव्यान ठिकाण कोत्चो ना. एलामा आड भाकीत. जेडेकिया जुडाच्या रुजाच्या राजवटकेचे सुरवातेक एलामा virudh सोर्वेस्पोराचें उतर जेरेमियास प्रवाद्याक पावलें. ताणें म्हणलें, सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एलामाचो बाण हांव मोडून घालतलों. ताच्या बोळ्ळाचें मुkhel hatiar तें एलामा virudh ontrallachea char-ui konnxeam thaun हांव char-ui vare sôddtolom. आनी त्या वारेanchea बोळ्ळान त्या सगळ्या लोकांक उबयतलों. एलामांतलो dhanvddail'lo लोक आसरो मागूंक पावूंक ना. तसलें एकूय राष्ट्र आसचें ना. एलामाकारांचे दुस्मान तांचो जीव काडूंक येतात. तांचे मुखार एलामकारांक कडकडोशे कोत्तलों. तांचेर हांव नश्ट धाडटलों म्हज्या क्रोधाचो उजो तो. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. तांचें निसणटण कोरी पर्यंत तरवार घेवन त्या सगळ्यांचे पाटीक लागतलों. एलामाच्या राजांचो आनी सरदारांचो नाश कोत्तलों आनी थंय म्हजें शिवासण उबारतलों. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. पूण शेवटाक एलामाच्या कैद्यांक हांव पोत्तून हाडटलों. उलोयता तो सोर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें